विसा उपरांत तुमकां येवकार। पणजेत लोकांनी शांततायेन तशेंच सुरक्षीत रावचें म्हूण पणजेकारांच्या सुरक्षे खातीर स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत 450 कॅमेरा बसोवपाचे आसात। तशेंच फ्री वायफाय सारकी सुविधाय पणजेत उपलब्ध करपाचे आसात। हे सगळे करपाक 120 ते 150 करोड रुपया खर्च जावपाचो आसा आनी हे काम एका वर्सा भितर पुराय करपाची मोख आसा म्हूण GSIDCचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार उलयल्यात। अर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस आनी निलेश परवार। स्मार्ट सिटीचो एक कन्सेप्ट आसा की ऑल सिटीजन शूड लिव हॅपिली इन द सिटी। खंय तरी एक मनाक शांती आसपाक जाय की आपूण हांगा सुरक्षीत आसा शहरान, आनी म्हणून आमी स्मार्ट सिटीच्या अंडर एक असो प्रोजेक्ट घेतला विच वील एश्योर एवरी सिटीजन ऑफ दीस सेक्युरिटी। खंय तरी नो एंटी सोशल एलिमेंट्स वील बी आर बींग वॉच्ड, खंय तरी तांचेर नजर आसा आनी आपूण सेफ आसा हे प्रत्येक नागरिकाच्या मनान जर गेलें म्हाका दिसता खुबशें आमचें जीवन बरें जातलें। म्हणून स्मार्ट सिटीच्या अंडर आमी एक इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो एक प्रोजेक्ट घेतला। अत्यंत म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आसा, एक बरो प्रोजेक्ट आसा वेर बाय अराउंड 450 कॅमेराज वील बी इन्स्टॉल्ड इन द सिटीज। आनी ताणें फक्त कॅमेराच न्ही, ताच्या अंडर फ्री वायफाय, मागीर ब्रॉडकास्ट सिस्टम, एनवायरमेंटल सेन्सर्स जाग्या जाग्यार, म्हणजे खंय पोल्युशन कितें जाता सगळें मॉनिटर करपाक, डेटा कलेक्ट करपाक आनी ताजेर डेटा कलेक्ट करून एक्शन घेवपाक मेळटलें। स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट पार्किंग, ट्रॅफिक सिग्नल्स जे एकामेका कडेन उलयता, स्मार्ट पार्किंग म्हणजे पार्किंग मिटर्स घालून ताका रेग्युलेट करपाक, हे अशे विविध प्रकल्प आमी हातूंत घेतल्या। एक सिटीजन फॅसिलिटेशन सेंटर, खंय तरी ई सुविधा, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करपाक, अश्यो विविध हे आमचे इंटिग्रेटेड कमांड एंड कॉल सेंटरच्या अंडर आमी घेतल्या। हाच्या खातीर आमी बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेनय उलयता आनी तांकांय आमी समावेश करून घेतले, म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतलें, फायर एंड इमर्जन्सी डिपार्टमेंट, कलेक्टरेट इन केस ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट, हे सगळे डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन आमी हो एक प्रकल्प तयार केला। इनफॅक्ट काल ताचे इंडस्ट्री कन्सल्टेशन आशिल्ली, म्हणजे फर्स्ट टायम इन द कंट्री दीस इज हॅपन। खंय तरी एक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, एक प्रत्येक सगळ्या कंपन्यांक ज्यो कंपन्यो ह्या हाका बीड करपाक सोदतात तांकां आफोवन आमी तांचे कडेन कन्सल्ट केलें की बाबा हो आमचो प्रकल्प आसा, तुमकां कितें सुचोवपाचें आसा। हे एक ओपन प्लॅटफॉर्माचेर आमी सगळे जवळ जवळ म्हाका 12-13 कंपनी आयिल्ल्यो काल, ऑल रेप्युटेड कंपनीज, सिस्को, HP, L&T, NES, मागीर कॉल, ऑरेंज, वोडाफोन, अशा खुबश्यो कंपनी ह्या जे फिल्डान आसा त्यो सगळ्यो आयिल्ल्यो आनी दे पार्टिसिपेटेड इन दीस। दे ऑल्सो गिव वेल्युएबल सजेशन्स वीच वी वील इवॅल्युएट, ट्राय टू इनकॉर्पोरेट, बरी आसा ते आमी सगळे घेतले आनी एक लेवल प्लेइंग फिल्डाचेर एक बरो प्रकल्प तयार करून मार्केटान व्हरप आनी मार्केटा कडल्यान ताज्यो तयार करून घेवप। So by when would you like to see the light of the day for this? And कितलो कॉस्टिंग आसतलो roughly? वर्सभर आसतलें, 120 ते 150 कोट्याच्या दरम्यान आसतलो। And within 1 year time you would like to see it? Of course, we have set the time frame of 1 year maximum. And 1 year, would 1 it and a half cover years. right from the starting point of Panjim City, ending point, or We are roundabout? covering even the म्हणजे पणजे भायरूय थोड्योश्यो आमी कवर करता, म्हणजे आमचे खुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स आसतले, GMC आसतले, युनिवर्सिटी आसत। सो फायनली भुरगीं आमची पणजेकाराची, आनी म्हणून आमची भुरग्यांची आमी सुरक्षितता आमी पळोवपाक जाय आनी म्हणून आमी तो पणजे भायरूय आमी एक्सपांड केला।